म्हार्दोळ वाठारात 16 वर्साच्या चलयेचेर जबरदस्ती करून गुरवार चल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयली। म्हार्दोळ पुलिशेन अनवळख्या मनशा आड कागाळ नोंद केल्या। सध्या ते चलयेचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात। इतले मजगतीं फोंडें पुलीस स्टेशनात 17 वर्साच्या विद्यार्थिनीचे अपहरण जाल्ल्याची कागाळ नोंद केल्या। फुडलो तपास सुरू आसा। सध्या आमी आसात म्हाड्डोळ पुलीस स्थानकाच्या वाठारात, जंय एका 16 वर्सां पिरायेच्या विद्यार्थिनीचेर लैंगिक अत्याचार जाल्ल्यान ती गुरुवार उरपाची घडणूक घडल्या। हे विशीं पुलिशेक कळ्ळ्या उपरांत पुलिसांनी अनवळखी मनशा आड गुन्यांव दाखल करून तपास सुरू केला। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ही अत्याचार जाल्ली विद्यार्थिनी जी आसा ती परप्रांतीय असून त्या अत्याचार करपी मनशा बद्दल अजून ठोस म्हायती उपलब्ध ना। सध्या ते चलयेक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्ली आसा, तिचेर उपचार सुरू आसा। निरीक्षक योगेश सावंत हांच्या मार्गदर्शना खाला उपनिरीक्षक रश्मी भाईडकर ह्या प्रकरणात फुडलो तपास करता। मजगती फोंड्या पुलीस स्थानकातूय काल अशाच प्रकारची एक कागाळ नोंद जाल्या, जंय एका 17 वर्सां पिरायेचे चलयेचे अपहरण जाल्ल्याची घडणूक घडल्या। ते विशीं पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्या। फोंडेचे निरीक्षक तुषार लोटलीकर हांच्या मार्गदर्शना खाला ह्या प्रकरणाचो तपास सुरू आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव शेखर नायक।